आयच्या वाचपांत आमकां जेजू एक भुरग्याचें उदाहरण दिवन आमकां सांगूंक सोदता की आमी भुरग्यां भशेन जावंक गरजेचें. तर मोगाच्या भावान भयण, आमी भुरग्याच्या जिविताचेर निया मारुया. भुरग्याक आमी हातांत घेतलेलें आसा, भुरग्याक आमी आमच्या जिवितांत पडयलीं आसात आनी आमी पळया भुरगीं ल्हान आनी आमी जाणा तीं केन्ना आमी भुरग्याक घेवन वतात आसतना रोखडींच तीं आपल्या आवय बापायचो सहकार घेतात. कितें जायना जाल्यार रोखडींच आवय बापायक सांगतात. तीं धाकटुलीं हायटीन धाकटुलीं तरी सुद्दां तांकां कितें पळोवंक जाय जाल्यार रोखडींच आवयक वो बापयक आपणाक उबारूंक सांगतात. आनी होच स्वभाव आज जेजू आमकांय घेवंक सांगता. म्हणजे कितें, आमी भुरग्या भशेन जावन आमी देवाचो सहकार घेवंक गरजेचो, देव बापाचो सहकार घेवंक गरजेचो. आनी असलेंच आमी आमचो स्वभाव केलो जाल्यार आमकां जेजूच्या राज्यान भितर येवंक पावतलें. आमी पिरायेन वाडलेलीं मनशां, आमची पिराय वाडटा वाडटा आनी आमची जाणवाय वाडटा आसतना, आमची चिंतप वाडटा आसतना आमी जायते फावटी आमचें मन बदलता आनी आमचें काळीज बदलता. आमी पातकाक हात लायतात आनी आमी देवा सरशिल्लीं पयस वेतात. आयज भुरग्यांचेर नदर मारून कालती जावंक, जशें एक धाकलें भुरगें कालती आसता ते भशेन जावंक आमकां जेजू आपयता. आनी असल्याच कारणाक लागून आयज आमी पळयता जायते फावटी आमी व्हडलीं मनशां आमी आमची वाड जाता तेन्ना आमी पातकां पडटा आनी केन्ना केन्ना आमी दुसऱ्यांकूय मुखार वचूंक दिनात. आयज आमी पळयना ते भशेन हीं भुरग्यांक आपली हाडटालीं तेन्ना शीश आडयताले आनी जेजू चाळवता. पयरूच आमी ब्रेस्तारा दिसा वाचपान देखून आमी आयकलां जेजू म्हणटा, धाकल्यांक वो ल्हानांतल्या भुरग्यांक आमी वायट देख दीत जाल्यार आमच्या गोड्याक गाडवाचे दांतू बांदून उदकांत उडयल्यार बरें म्हणटा तो. ताका जेजू म्हणटा की आमी व्हड मनशां आमचें जेन्ना आमी वाडटात आमी दुसऱ्यांक वायट देखीन दिवंक न्हय पूण बरें देखीन वाडोवंक आमकां आयज आपयल्लीं आसात. आनी दुसऱ्यांक बरे वाटेन जीं कोण भावार्थान वाडटात तांकां बरे वाटेनूय व्हरोंक आयज जेजू आपयता. तशें आयज भुरग्यांक आपले आवय बापूय तें घेवन येतालीं पूण शीश तांकां आडयताले आनी जेजू आज चाडवता तें आमी पळयता. आयज आमी ह्या भुरग्यां भशेन जावंक देवा लागीं हीच कृपा मागुया. हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी जायती आमच्या जिवितांत शिकवण घेवंक जाता. पयलें म्हणल्यार कालतेपण, सादेपण, देवाचेर आदार दवरून चलपाचें जिवीत, आमी ह्यो एक गूण आमच्या जिवितांत घेवंक जातात हे भुरग्यां वरवीं. तर मोगाच्या भावान भयणो, देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां देवाचेरूच खोल विश्वास आनी भरवोसो दवरून भुरग्यां भशेन खालती जावन सादी जावन आमी देवाच्याच मार्गान चलूंक आमकां आदार आनी घोटाय दी म्हूण देवाचोच आदार आमी मागुया.